नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्याक येवकार. सद्याक लोकसभेची जी निवडणूक आसा तातूंत वेगवेगळे पक्ष बसल्यात. ह्या फावटी एक तातूंतलो म्हत्वाचो घटक म्हणजे ह्या फावटी जी बहुजन समाज पार्टी म्हणून जी आसा ती नॅशनल पार्टीन तिचे कॅन्डिडेट 2 कॅन्डिडेट नॉर्थाक आनी सावथाक उबे केल्यात. आनीक आमचे बरोबर सद्याक आसा त्यो आमच्यो सावथाच्यो BSPच्यो कॅन्डिडेट डॉक्टर श्वेता गांवकर. श्वेता, तुका येवकार ह्या हातूंत भितर. श्वेताची वळख करून दिवपाची जाल्यार डॉक्टर आनीक एनेस्थेशियन हे जाले, पूण आनीक श्वेताची वळख आसा ती म्हाका दिसता चडशे आमचे गोंयकाराक खबर नासतली. जी आतां सद्याक जे उटा म्हणून जी संघटना आसा जी आमच्या STच्या हाजे खातीर हक्का खातीर लढटा, ताजे जे संस्थापक अध्यक्ष आशिल्ले ते ॲडवोकेट बाबूसाव गांवकार हे पयलींचे आमदार. श्वेता गांवकर ही तांची सून. आनीक ताज्या खातीर तुमकां एक फाटल्यान एक परंपरा म्हणजे तशी आसतली अशें सगळ्याक दिसता. म्हाका एकच एक हे की बहुजन समाज पार्टी ही जरी नॅशनल पार्टी असली तरी गोंयांत तिजो व्हडलोसो हे ना, कितें प्रचार ना किंवा तितलो हे ना, गोंयांत पसरिल्ली न्ही पार्टी. सो BSPच्या हाजेर उबे रावपाचें कारण कितें? इंट्रोडक्शनाक लागून थँक्यू सर. आनी कित्याक लागून म्हणजे बहुजन समाज पार्टी जी आसा ती प्युअर पार्टी आसा, म्हणजे सत्यवादी आसा आनी तातूंत चड करप्शन बीन ना. तांचो इलेक्ट्रोरल बॉन्ड ह्या स्कॅमान पार्ट ना. सो आनी ह्या पार्टीचे जे संघटक बीन थोडे आसा तांकां आमच्या फॅमिली हिस्ट्री खबर आसा. म्हणजे म्हाजे जे सासरे आशिल्ले तेंचे जे मुवमेंट तांकां तेंचे वोट शेअर जेन्नाचे पडिल्ले ते जेन्ना तेणी पळयले तेन्ना ते मातशे इम्प्रेस जाले. आनी हांवूय एज्युकेटेड आसा त्या कारणान ते म्हणपाक लागले तुज्या फॅमिलीक चान्स दिवपाक जाय. सो म्हणून हांवें फुडाकार घेतलो आनी आमचे जे हांगा कमिटी आसा गोंयांत सो त्यांनी केले म्हाका फुडाकार दिलो. तुका एकादी खबर नासतलें, पूण हो जो आतां आमी जो साश्टीकार करतात न्ही, तुजें जेन्ना जर नांव जर हांवें केन्ना आयकलें पण ताजे पयलीं आयकलें नाशिल्लें. आमचे जे डिबेट जातले आनी तो युट्यूबाचेर येताले पळय, युट्यूबाचेर ते कॉमेंट्स जातात पळय, तातूंत एक मदीं एक कॉमेंट येतालो की ओन्ली यंग कॅन्डिडेट डॉक्टर श्वेता अशें तरेन येतालो. सो म्हाका दिशिल्लें तुमी चड करून एक जो उटाचो जो हो आसा आमचो प्रोग्राम हे येतालो आसा तांच्यो बी एखादी कॅन्डिडेट जातल्यो काय कितें अशें हें करताना हांवूय विचारतालो की डॉक्टर श्वेता म्हणल्यार कोण. हांव कितल्या जाणांक जे गाकुयेदा हातूंत भितर आसात तांकां विचारल्यार डॉक्टर श्वेता म्हणल्यार कोण हे. सो तुमकां इतलें हें आसतना तुमी BSPक परत म्हणजे तोच हे कारण इन्क्लायन जावपाचें कारण कितें? कारण नवी पार्टी म्हणून विचारता तुका. इन्क्लायन कित्याक जावपाची कारण तेंची जी आयडियोलॉजी आसा जी सोशल इक्वेलिटी आनी जस्टीस टू द सोसायटी ती तेंची थीम आसा जी भाऊसाहेब आंबेडकरान आमकां शिकयल्ले पयलीं कळ्ळें. सो ते म्हाका मातशें खंय तरी लागलें, म्हणजे बरें दिसलें. कारण आतां जी इतलीं वर्सां BJP रूल करता आनी काँग्रेस जी आसा ऑपोजिशनान सिन्स 2012 इन गोवा ते आमकां हे हक्क दिवं शकूंक ना. इस्पेशली आमचे लो सोशियो इकनॉमीक ग्रूप ऑफ पिपल आनी आमचे जे शेड्यूल ट्रायबाचे जे बांधव आसा SC OBC मराठाज मुस्लीम क्रिश्चन ते खंय तरी आजून दुखावलेले आसा. तेंच्यांनी 30% लोकांक बेनिफीट दिला आसतले पूण आजून 70% जे आमचे गोंयकार आसा ते स्टील दुख्खान आसा. सो आमकां कितें तरी मातशें नवें जाय आशिल्लें जे पार्टी आमकां लागून पार्लमेंटान आमकां हेल्प करूं शकता, जो आमचो आवाज पावोवंक शकता. म्हणून म्हाका त्या पार्टी बरोबर रावूंक सोदता आनी हांव ते कंटिन्यू करतलें टील फर्दर. तुजे मातशें आमचे जर हे आसात आमचे जे पळोवपी आसात तुजो मातसो बॅकग्रावंड तुवेंच जर सांगलो न्ही जाल्यार अदीक बरें जातलें. तूं खंय हे तूं कशें राजकारणाक आयलें किंवा समाजकारणाक कशें पावलें ह्या विशीं जर. ओके, म्हणजे समाजकारणान ओके म्हणजे हांव व्हडलें चली म्हाज्या मम्मी पप्पाचे. ओके. सो पेरंट्स आसता जे फर्स्ट भुरग्याक खूब चड बरें करतात. सो म्हाका न्ही तेंच्यांनी मम्मी आनी पप्पान सगळें शिकयलें अशें सगळें. म्हणजे सोसायटीन कशें वावरपाचें, लोकां कडेन कशें उलोवपाचें, सगळ्यांचो रिस्पेक्ट कसो दवरपाचो. एज्युकेशनूय म्हाका बरें दिलें. मागीर फुडें
सोसायटीन खुबशे अशे बरे लोक मेळ्ळे म्हाका. सो आनी लग्नूय बी म्हाजें बऱ्या घरान जालें, तेंचो फॅमिली बॅकग्रावंड बरो आसा आनी बरी स्ट्रॉंग फॅमिली, सगळीं एज्युकेटेड आसा, बरे तांकां जॉब्स आसा आनी आसा पयशांनी बरे आसा. सो आनी ती एक्चुली तेंची फॅमिली अशी आसा जी बायलांक सपोर्ट करता घरांतल्या सगळ्या कामांनी, सगळे तेंचे काका सुद्दां आसात, ते जावं म्हाजो मांव सुद्दां. सो इट इज लायक हेड ऑफ द फॅमिली असो कोण ना, म्हणजे 50% इक्वल आसात ती घरान. कळ्ळें, सगळ्या घरान आतां आमी दुसरी कडेन रावतात, उदारमतवादी टायप. हय, एकामेकाक हेल्प करप, रिस्पेक्ट दिवप. सो तें म्हाका खूब आवडलें. आनी सो म्हाकाय दिसतालें अशें सोसायटीक लागून कितें तरी करपाचें अशें. सो मागीर म्हाजे हजबंड आसा, धीर आसा, तेंच्यांनी म्हाका फुडें धकल्लें की तुवें वचूंक जाय समाजान, लोकां कडेन लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. आनी मागीर अचानक आमची भेट बहुजन समाज पार्टी कडेन जाली. सो म्हणून हांव हें करता. आतां तूं सावथ गोवा कॉन्टेस्ट करता, सो तुवें खंयचे इश्यूज घेवन तूं फुडें वचपाक सोदता? तुजे मॅनिफेस्टो भितर जर इश्यू जर आसात, मेन इश्यूज जर आसल्यार खंयचे आसतले? इश्यूज खूब आसा, पूण म्हाका जे मेन लागतात ते मोस्टली हे आमचे जे कोस्टल बेल्ट आसा सावथ गोवाचे बीच जे ट्युरिजमाक लागून फेमस आसात. बीच लायक बायणा बीच, वॉलंट बीच, बेनावलीम, वार्का, कोलवा, ते सगळे क्लीन उरपाक जाय. थंय 0% प्लास्टीक आसपाक जाय. सो ताचेर आमी फोकस करतली. मागीर सेकेंडली हे आपले रोड सेफ्टी. सो खुबशे जे ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते इनकम्प्लीट आसा, कितलींशींच वर्सां. पावस बी लागता, वत बीन लागता, ते इन्फ्रास्ट्रक्चर थोडे केला ते सारके ना, थोडे कडेन इनकम्प्लीट आसा आनी केला तेचोय कांय यूज ना. मागीर ट्रक्स जे आसतात ते मेन रस्त्याचे ते सायडीन अशेंच पार्क करता, थंयच जेवता खाता. आनी ते रस्त्याचे ट्रॅफिक फ्लो आसा ते दिसना जाता ड्रायव्हराक सारके आनी एक्सिडेंट जाता. इवन तूं म्हणटा तशें आमचे टॉयलेट्स नात रस्त्याचेर. हय, सो ते बरें दिसना. तेका लागून खुबशे क्रायम्सूय बी जाता. म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 फावट एकाच जाग्यार मर्डर जाल्ले आसा रातचे बीन. ते ट्रक पार्क करता न्ही सायडीन, तेका लागून. सो ट्रक डिपो एक जावपाक जाय, 2 एटलिस्ट, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाक लागून. मागीर जे रस्त्याची बांदकामां चालूच आसता, खणत आसता. आनी जे तेचेर जे मार्कर्स आसता लायक ते स्पीड ब्रेकर्स आनी ते रम्बलर्स, ते बी सारके इनएप्रोप्रिएट आसा. ते जे आसा न्ही ते सारके लेबल्ड ना, तेजे सायनबोर्ड्स ना. कारण कलर सेम जाता न्ही रस्त्याचो, पूण एटलिस्ट ते कितें बम्प्स आसतात तांकां हायलायट करपाक जाय. आतां डिपार्टमेंट आसा कितल्या वर्साच्यान, जावं PWD मिनिस्टरूय आसतात ते हे करपाक, पण ते स्मूथनिंग अजून जावना. हे इश्यूज दिस इज टू बी टेकन बाय द स्टेट न्ही, इन हाव लोकसभा कॅन्डिडेट. इतले वर्सां घेवंक ना न्ही तांच्यांनी. सो म्हाका दिसता वयल्यान आवाज जाल्यारूच एखादे ते करतले. आनी तेच म्हणूंक शकता. एक म्हाका आतां आनीक हें आसा की तुमचो सिन्स यू आर फ्रॉम द ST हाका लागून हो विचारता. सद्याक एक मागणी जाता ती पॉलिटिकल रिजर्वेशन. जरी तुजो मांव बाबूसो गांवकार आनी प्रकाश वेळीप हांचे सगळ्या हातूंतल्यान एक तर चळवळ जावन तांकां ST स्टेटस मेळ्ळो, 3 गावडा, कुळमी आनी वेळीप ह्या तिनांकां. पूण तरी आसतना तांगेले जे रायट्स जे मेळपाक जाय आशिल्ले, इवन तुगेले आज सद्या फॉरेस्ट रायट्साचेर अजून तांकां जे तांगेले हक्काची जमनी आसपा आशिल्ल्यो त्यो अजून मेळनात. पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना. बाकीचे जो आमचो बॅकलॉग आसा पळय जो नोकऱ्यांनी, तो अजून भरून काडना. सो हे परिस्थितीक एक म्हणटा की BJP आमी STक न्याय दिलो, आमी आसतना STक हे मेळ्ळें, कितें ते रिकॉग्निशन मेळ्ळें. खरेंच BJPन केला कितें हातूंत, काय जस्ट दीस इज एक ST केलें तुमकां ST करून सोडलें आनी ताजे फाटल्यान वारेर सोडलें, अशे तरेचें बी कितें आसा? म्हणजे केलें, रिकॉग्निशन दिलें तेंच्यांनी. मनोहर पर्रीकर आशिल्ले, वाजपेयी सर आशिल्ले तेन्ना हेल्प केलें तेणी रिकॉग्निशनाक. पूण आतां जे तुमी सांगता इश्यू की ते आमचे एम्प्लॉयमेंटान रिजर्वेशन जावं ST रिजर्वेशन, ते एक्चुली सारके डिटेलान पळोवपाक जाय. ते एक्चुली भरोंक ना, जावंक ना. सो इवन तुका फॉरेस्ट रायटाच्यो केसीस इतल्यो पडून आसात की
हजारांनी एप्लिकेशन आसात आनी फकत 100 काय 150 हे जाल्ले आसात आनी तेय बी कितें आसतना एक मिनिस्टर आशिल्लो तुमचेच हातूंतलो रमेश तवडकर, दुसरो आतां गोविंद गावडे, फ्रॉम तुमच्याच हातूंतल्या हातून बसून त्यो केसीस जितले हाणें स्पिडीन मुखार वचपाक तितले वचना. हे हांव सगळे पार्लमेंटान विचारतले प्रश्न सर, सो ताकाच लागून म्हाका फुडें वचपाक ना. ताका लागून तें म्हणना BJPन तुमकां बाकीचे जे तुमचे प्रश्न आसात ते सुटावे करपा खातीर खरेंच प्रयत्न जाल्यात काय फकत एक तोंडाचेच खबऱ्यो काय म्हणून? सर हे स्पेशली रिजर्वेशनाच्या बाबतींत म्हणटा सर हे क्वेश्चन एक्चुअली ते जे इतल्या वर्सां रूल केला तांकां डायरेक्टली विचारपाक जाय, बिकॉज हांव सगळे प्रश्नाची उत्तरां दिवं शकना. हय, बिकॉज ते सगळे डिटेलान विशय पळोवपाकूच जाय आनी रॅपिडली आन्सर करप आनी ती वॅलीड आसपाना. तुका दिसना की हो जो रिजर्वेशन आतां 24 मेळटले म्हणटात ते आतां आमच्या फुडल्या हाका मेळटले, 27 मेळटले अशें म्हणटात, पूण ज्या तरेन प्रयत्न जावपाक जाय आशिल्लो हेच मुद्दे घेवन BJP जिखून आयिल्ली, काँग्रेसीक डिफीट करून हे केलें. ताजे खातीर 2 जाण तुमचे हातूंतले 2 जाण भुरग्यांचे जे सामके आपले आहुती दिले, तरी आसतना ज्या सिरियसनेसान हे प्रश्न फुडें व्हरपाक तशें व्हेल्यात काय म्हण जनरल हे विचारता तुका की व्हेल्यात अशें दिसता तुका? इतले ते जावंक ना म्हणजे उरूना आसतले, पूण हांव ते इश्यूज फुडें व्हरतले, हेचेर प्रायोरिटी बेसिसाचेर हांव काम करतलें. श्वेता, तूं जे आसा तूं रावता ते जर पळयलें फोंडा तालुक्यांत भितर येता आनी थंय कितलेशेच वेगवेगळे प्रश्न आसात. स्पेशली जर पळयल्यार सगळ्याकाय जर म्हणजे सारके सामान्याक लागपी जर प्रश्न आसा तो म्हणजे संजीवनी साखर कारखाना जो गोंयच्या शेतकारा खातीर सुरू केल्लो आनी आतां तो बंद पडला आनी ताका लागून जो स्पेशली इवन STच्या हाचे खातीर जाणें जो ऊस रोयतालो आनी तो ताजेर आपले सगळे जिवन हे करतालो, तांचो एक आदार गेला. सो हे विशीं तुजें कितें आसा? तो जो संजीवनी शुगर फॅक्टरी आसा तो इश्यू न्ही आमी सिन्स 2 years आमी स्टडी केला, सो तो इजिली सॉल्वेबल आसा कळ्ळें. सो आमी एज अ गांवकर फॅमिली ती संजीवनी शुगर फॅक्टरी रिस्टार्ट करून प्रॉफिटान हाडून जॅगरी बीन प्रोड्यूस करून एक्सपोर्ट करून त्या फार्मर्सांक तेंचो हक्क वांटो दिवपाचे आसा. सो लायक आनी फूड प्रोसेसींग युनीट जे मिनिस्ट्री आसा तातूंतल्यान आमी फंड युटिलायज करून थंय करपाचें आसा हे आमचे फूड. आनीक हे म्हाका सांगा, तूं सिन्स यू आर फ्रॉम मेडिकल हातूंक लागून मेडिकल जे हे आसा ताका जाय तितलें म्हत्व दिल्लें आसा काय म्हणून, काय आनी कितें जावपाक जाय? आमच्या सावथ गोवाच्या लोकांक एक हॉस्पिटलाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. सो तांकां कम्यूट करपाक डिस्टन्स कमी पडटले बिकॉज दे हॅव टू ट्रॅवल ऑल द वे टू बांबोलीम बिकॉज दीस न्यू हॉस्पिटल इन सावथ गोवा, हॉस्पिशियो हॉस्पिटल, थंय पुरेपूर फॅसिलिटीज अजून जावना, सुपर स्पेशलिटीची फॅसिलिटी ना थंय. सो थंय पेशंटाक पावपाक एम्बुलन्सान 1 वर लागताच. सो म्हाका दिसता की सावथ गोवान आनी एक व्हडलें हॉस्पिटल सेंट्रल लेवलाचें जावपाक जाय, लायक एम्स, आनी थंयसर जे फॅसिलिटीज बांबोलीम नव्यो आतां जातात त्योय बी हांगा आसूंक जाय, लायक पॅलिएटिव्ह केअर फॉर कॅन्सर पेशंट्स, एल्डरली पेशंटाचे केअर घेवपाक. सो त्यो फॅसिलिटीज जाय म्हाका म्हाज्या सावथ गोवा साठी. आनी कॉलेज जी स्टार्ट जावपाची आशिल्ली नवी आनीक सावथ गोवान, सो ती बीन मेडिकल कॉलेज हय ती बी त्यात एम्स हॉस्पिटलाचो पार्ट आसतली. पण आतांचे सरकार आसा ते प्रायवेट हाडून हे करपाक सोदतात. सो हे सारकें अशें, कारण लोकांक पयशे दिवन ताणें हें करप इतलें जर सरकार जर करता सरकारी जमीन जाल्यार कमी हातूंक मेळपाक जाय. सो एक्चुली प्रायवेट जाल्यार फक्त पयशे आसता त्याच लोकांक बेनिफीट जातलो, पूण आमी सपोज ते गव्हर्मेंट घालीत विथ व्हेरी गुड फॅसिलिटीज जाल्यार ऑल सेक्शन ऑफ सोसायटी फायदो जातलो. तशें चिंतून आमी करपाक जाय. तुका म्हाका आनीक हें करपाक जाय. आतां तूं BSPच्या हाका रावला म्हणटा, BSP उदक सुरवातेक म्हणटा तशें गोंयांत
तशेंच हें ना कितें तांकां स्टँड ना किंवा लोक वळखनात अशे तरेचे आसा. सो BSP आतां कितें तुमी आतां उबे रावले, इलेक्शन जालें, कारण हाजे पयलीं अशेंच एक जाल्लें की एक इलेक्शन लडयिल्लें आनी ताजे फाटल्यान BSP मागीर ना जाली. इवन उत्तर प्रदेशाक मायावती हे जाले CM जाले तरी आसतना गोंयाक फुडें हें कांय जावंक ना. सो आतां कितें आतां कशें परत तुमी म्हळ्यार BSPन दोनूय कडेन हे दवरल्यात, कॅन्डिडेट दवरल्यात पळय जाता तुका सिरियस आसात? हय, आतां आमी विथ फोर्स आसा. एक्चुली आमचे पार्टी केडरूय आसा नॉर्थ आनी साऊथ डिस्ट्रिक्टान, पूण आमी ही पार्टी 2027 पर्यंत चलयतली स्ट्रॉंगली. आमचे ऑफिसीस बीन आसा साऊथ गोवान. सो तुमचे एम आहा ती विधानसभा इलेक्शन फुडलें? हय हय. सद्याक गोंयांक BJP एक पार्टी आसा, नॅशनल पार्टी, दुसरी काँग्रेस आसा. BSP ही तिसरी पार्टी कित्याक लागून आसची अशें दिसता तुका गोंयांक? बिकॉज इतले वर्सां ह्या पार्टीनी जे राज्य केलें गोंयाचेर, पूण तरीच खुबशे इश्यूज आसा जे तेंचे कडेन सॉल्व जावना. सो लोकांक आतां कितें तरी डिफरंट जाय, नवें जाय, विथ फोर्स जाय, जे तेंचे हे सगळे प्रश्न सोडवू शकतले. आनी म्हाका दिसता की वुमन लिडर आशिल्ली आमची बहनजी मायावतीची जी पार्टी आसा, बहुजन समाज पार्टी, तिचे कडेन पोटेन्शियल आसा हे सगळे प्रश्न सॉल्व करपाचे. तुमी म्हणटात की ही तिसरी पार्टी हांगा येवपाक जाय कारण कितलेशेच इश्यूज गोंयचे जावपाचे उरल्यात. सो हे इश्यू खंयचे? इश्यूज आसात जे मोस्टली म्हाज्या साऊथ गोवाक एफेक्ट करता, लायक कोल इश्यूज, तामनार प्रोजेक्ट, म्हादईचो इश्यू, मागीर आमचे जे दाबोली एअरपोर्ट तोय बीन रिटेन जावपाक जाय. हय, रिटेन जावपाक जाय. हे जे सगळे इश्यूज आसात आनी म्हाज्या गोंयाच्या लोकांनी जो आवाज उठयल्लो तेंच्या अगेन्स्ट, तो पुरेपूर तेंच्या सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावूंक ना. सो सपोज ते सक्सेसफूल जायत प्रोजेक्ट जाल्यार आमच्या गोवाक खूब लॉस जातले. सो ते जावपाक जायना. सो म्हणून ना, पण हे जर करतले जाल्यार तुमची एक पार्टीक एक संघटना म्हणजे इलेक्शन जावूंकच जाता कितें अशें न्ही, ते फुडेंय चलपाक जाय. सो तशें तुमचे कितें प्लॅन्स आसात काय म्हणून? सेंट्रल लिडर्स कोण येवपाचे येवन कितें करपाचे आसात, कितें आसा? हय, आमचे सेंट्रल नॅशनल पार्टीचे आमचे जे कोऑर्डिनेटर आसा अशोक सिद्धार्थ, ते आयिल्ले आनी ते आतां मिटींग घेवपाक येवपाचे आसा. मागीर आमचे जे यूथ आयकॉन आसा पार्टीचे आकाश आनंद, सो ते बी येवपाचे आसा. आनी ते आमकां गायड करता फोन करून व्हिडिओ कॉन्फरन्साचेर. सो तुका एक म्हाजो आतां लास्ट क्वेश्चन, की तुका कितलो कॉन्फिडन्स आसा दॅट ह्या इलेक्शनाक यू वील परफॉर्म? कितलो हें आसा लोकां कडल्यान तुका सपोर्ट मेळटा, कसो मेळटा? सद्याक आतां पर्यंत हांव लोकांक मेळपाक वता आनी आमच्यो धाकटे धाकटे मिटिंग्स जाता, तितून रिस्पॉन्स बरो आसा. तांकांय खूब एक्सपेक्टेशन्स आसा. आतां हे सगळे अख्खे साऊथ गोवाच्या लोकांचेर आसा, ते आमकां कितल्या मतांनी निवडून दितले ते. म्हाका म्हाजी तेंचे कडेन अपील आसा की तेंच्यांनी आमकां मत मारचें. एलिफंट हे आमचे सिंबॉल आसा बहुजन समाज पार्टीचे. सो हांव सगळ्यां कडेन वोट मागता आनी ते बरें करूं. ह्यो आशिल्ल्यो डॉक्टर श्वेता गांवकार. डॉक्टर श्वेता गांवकार ह्यो तश्यो राजकारणाक नव्यो आशिल्ल्यान त्यो एखादी फ्लुएंटली जशें सामके एक प्रस्थापीत राजकारणी आसा तशें एखादी उत्तर दिवपाक शकले नासले. पण आमचे एक आशिल्लें की श्वेता गांवकार हांगा हाडपाचें कारण जी तिसरी उमेदवार आसा ती लोकांक कळची, हो एक मेन इश्यू आशिल्लो. आनी तांचे इश्यूज कितें आसात आनीक ते खंयची इश्यू घेवन ह्या वेंचणुकेक फुडें वतात हें दाखोवपाचें हें आशिल्लो. ताका लागून आमी तांकां आपयले. श्वेता, तूं हांगा आयले, देव बरें करूं. आनीक तुका बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर ह्या वेंचणुकेक. आनीक म्हाका दिसता की हे तुजें म्हणणें तुवें आमचे हाजे कडेन मांडलां, गोंयकारां मुखार मांडलां. गोंयकारांक जर ते मानून दिसलें तांकां हें जर खरें जाल्यार दे वील हेल्प यू. सो आमी ह्याच हाजेर ही आमची चर्चा थांबयतात. अशेंच आमी फक्त आमच्या ह्या चॅनलाचो एक हें की आमी फकत एक जे प्रस्थापीत आसा तांकांच हाडटा अशें न्ही, आमचे नवेय आमी हें करतात आनी तातूंतलोच हो एक प्रयत्न. सो हो तुमी म्हणजे आतां तुमी डॉक्टर श्वेताक आयकलां आसतलें आनीक तुमी मत तुमी कितें ठरयतले तें तुमचेर आसा. सो एकच आमी फाटीं सद्दांच म्हणटात तशें की
कोणाकय वोट करात कितेंय करात पूण गोंयचे प्रश्न जे कोण सारके मांडटले गोंयच्या प्रश्नाक जे कोण न्याय दितले तांकां वोट करात आनी ह्याच नोटाचेर आमी ही चर्चा थांबयतात सगळ्याक देव बरें करून पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.